सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबली पळयात आयच्यो हेडलायन्स। केरी फोंडेच्यान बेकायदेशीर रेंवेची येरादारी करपी ट्रक चालकाक मार्दोळ पुलिसांनी केली अटक। वट्ट 7,500ची बेकायदेशीर रेंव केली जप्त। पाचशे पुलिसांची बदली करपाचो गोंय सरकारान घेतला निर्णय। 2 PI, 34 PSI आणि 60 पुलिसांक पुलीस कंट्रोल रुमान केला बदली। गावणे बांदोडा जाल्ल्या स्वय अपघातान दुचाकी चालकाक मरण। रातच्या वेळार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान थेट वचून कांय मशींक दिलो धपको। शुक्रारची घडणूक। ओला, उबेर वा हेर राज्यांतल्या एग्रिगेटरांक गोंयांत एंट्री ना। एप एग्रिगेटर विशयाचेर सगळ्यांक विश्वासात घेवनूच घेतले निमणो निर्णय। मुख्यमंत्र्यान केले स्पश्ट। फोंडे वेवसायिकाचे अपहरण प्रकरण। फोंडे पुलिसांनी मुखेल दुबाविताक केली अटक। हाडलो फोंडे पुलीस स्टेशनात फुडलो तपास सुरू। आणि पणजे नेमिल्ले नवे बीएलओंचो वाद। उत्पल आनी उपरांत सुरेंद्र फुर्तादोन घेतिल्ली हरकत। निमणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान नवे बीएलओ नेमणुकेच्या आदेशाक दिली स्थगिती। पयलीं आशिल्ले तेच बीएलओ कडेन कारभार। आता पळयात खबरो विस्तारांत। शुक्रार रातीं गावणे बांदोडा जाल्ल्या एका स्वय अपघातात दुचाकी चालकाक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रातच्या वेळार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान दुचाकी चालकान थेट वचून कांय मशींक धपको दिलो। पुलिसांनी घडणूक थळार पावून पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। राज्यात अपघाताचे प्रमाण उणे जावपाचे नावच घेना। शुक्रार रातीं गावणे बांदोडा जाल्ल्या एका स्वय अपघातान दिक्षय गावडे ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान दिक्षयाक अदमास आयलो ना आनी ताणें नेटान वचून रस्त्यार बशिल्ल्या कांय म्हशींक धपको दिलो। दुचाकी वयल्यान पडून मार लागिल्ल्यान थळाव्यांनी ताका रोखडोच उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केलो, पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। पुणे बांदोडा हांगा रस्त्यार बसलेल्या गोरवांक राती 11 ते 12 ह्या टायमार दिक्षय गावडे हो स्कुटरीन वयता आसतना तेजो धक्को बसलो आनी तो रस्त्यार कोसळ्ळो। नाकान पडल्या कारणान तो सिरियसली इंजर्ड जालो आनी ताका स्थानिकांनी फोंडेच्या हॉस्पिटलान व्हेलो, पूण फोंडेच्यान हॉस्पिटलांसून ताका जेएमसीन रिफर केलो, पूण थंय ताका मरण येयल्लें आसा। फोंडा पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा केल्लो आसा। तशेंच स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे दिक्षय गावडे हो PWDचो कामगार आसा। अदीक म्हायती अजून मेळिल्ली ना। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी। फोंड्या दिसा उजवाडाक वेवसायीक संदीप चौधरी हाच्या अपहरण प्रकरणात पुलिसांनी मुखेल दुबावीत मुनीर अल शफीक हाका अटक केलो। उपरांत ताका फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। फोंड्या दिसा उजवाडाक वेवसायीक संदीप चौधरी हाचे अपहरण जाल्ले। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी मुखेल दुबावीत मुनीर अल शफीक हाका अटक केलो। अपहरण केल्या उपरांत दुबावीत बेंगलुरू सावन मुंबय पळून वचपाचो आशिल्लो तेन्ना ताका पुलिसांनी कोल्हापुरात अटक केलो। हेर 4 दुबावीत सध्या फरार आसा। 4 दुबावीत मंगळुरांतले आसा अशी माहिती उप अधीक्षक शिवराम वायगणकार हांणी दिली। स्क्रॅप वेवसायांतल्यान पयशांची थकबाकी आशिल्ल्यान अपहरण केले अशें मास्टरमाइंडान कबूल केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मी मेन कॉन्स्पिरेटर आसलो हे केसीन, ताका अरेस्ट केल्लो। तेजें नांव आसा मुनीर अल शफीक। एज तेजी 22 इयर्स आसा। रेजिडेंट ऑफ मेंगलोर, कर्नाटका। अरेस्ट करपाक आमकां मेनली फोंडा सब डिविजन तितून फोंड्या, माटोल पुलीस स्टेशन, कुळ्या पुलीस स्टेशन सगळ्यो टिमींनी सहकार्य केलें। तशेंच हे अरेस्ट करपा खातीर कर्नाटका पुलिसांचो बी भरपूर सहयोग आसा। आनी हो राती म्हणजे सकाळी फुडें जो अरेस्ट केला ताका म्हणजे एप्रहेंड केला, तितून कर्नाटकाचे इन्फॉर्मेशन पुलिसांचे आनी आमचे टिमीचे हे कंबायन इनपुट्सांचेर आज ताका अरेस्ट केलें। जेन्ना विक्टीम संदीप चौधरी आहा ताका जेन्ना स्विफ्ट गाडयेन हांगासून 3:15 सुमार जे फोंड्याच्यान घेवन गेल्ले, ताका वाया आमचे मोल्यान अनमोल घाट तशेंच खानापूरसून हुबळीच्यान बेंगलोर पर्यंत ताका घेवन गेल्ले। तशी टीम आमची फॉलोअप करीत
अप टू बेंगलोर गेली. बेंगलोर मागीर आमी कर्नाटका पुलिसांचे जे सपोर्ट घेतलो आनी त्यांच्या सपोर्टाचेर आमी ताका कंटिन्यू ट्रॅक करीत आसले. जो मेन एक्यूज आसलो. बाकीचे एक्यूज अजून ऑब्स्कॉन्डिंग आहा. आमची टीम अजून त्यांच्या फाटल्यान आसा. फायनान्शियल आनी बिझनस त्यांचो रायवल. जेवण त्यांची किती वायटपण आशिल्लें म्हणजे दोनांचो बिझनस चलतालो तो चलोवन एकमेकाक पयशांचे देवाण घेवाण त्यांचे डिस्प्यूट आसलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओला उबर वा हेर राज्यांतले एग्रिगेटर गोंयांत येवचे नात. ॲप एग्रिगेटर विशयाचेर सगळ्यांक विश्वासात घेवन निमणो निर्णय घेतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या टॅक्सीकार भावांक उतर दिलां. टॅक्सी वेवसायाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर स्वतंत्र यंत्रणा गरजेची अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. टॅक्सीकारां मदीं वादग्रस्त थारिल्ल्या ॲप एग्रिगेटर विशयाचेर उपाय काडपाक आमदार जी तारोलकर हांणी टॅक्सीकारां बरोबर मुख्यमंत्री सावंत हांची भेट घेतली. मांद्रेचे आमदार जी दारोलकर आणि कांय टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची आयज भेट घेतली. ह्या वेळार ॲप एग्रिगेटर प्रश्नाचेर चर्चा जाली. हे चर्चे उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले ओला उबर वा हेर राज्यांतल्या एग्रिगेटरांक राज्यांत थारो दिवचे ना. तरी पर्यटक आनी हेरांक परवडपा सारखे भाड्याचे दर आसपाक जाय. तशेंच दरांनी समानता हाडपा खातीर मार्गदर्शक तत्वांची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. त्या टॅक्सी ह्या विशयाचेर म्हाका बाबजीत आशिल्लो किंवा मायकल आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे म्हाका मेळपाक लागले. लोकांनी कन्सिडर करून घेवचें न्ही एग्रिगेटर खातीर काडलेली गायडलायन हांगा खंयतरी ओला उबर हो खंयसर हांगासर येयना. म्हणजे आमकां सिस्टम प्रोसिजर जाग्यार उडोवपाक जाय. सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच आमी हो विशय जो आहा पळय सोडयतले. हांव परतूय सांगता सगळ्या स्टेक होल्डर इन्क्लुडींग टॅक्सीवाले आसतले हॉटेलवाले आसतले ह्या सगळ्यांक आनी आमचे आमदार आसतले तांकां विश्वासान घेवन ओला उबर येयना हे सामकें विश्वासान सामकें थंड तकलेन घेतले सांगले. आमच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो आमी मुख्यमंत्र्या मुखार मांडल्यात. सध्या तरी मुख्यमंत्र्यान आमच्या प्रश्नाचेर बेगीन तोडगो काडटले म्हूण उतर दिलां अशें टॅक्सीकारांनी बसके उपरांत पत्रकारांक सांगलें. आतां आमचें CMA कडेन डिस्कशन जालां. सो डिस्कशन इतलेंच जालां की जो आमचे कॅब एग्रिगेटर तो आमी स्क्रॅप करपाक तेणें मागलें आनी CMAन ऑलरेडी सांगलां तुमकां जाय तशें जातलें. एक कॅब एग्रिगेटर आमी कशेंच हाडचें ना म्हणून सांगलें आतां. पूण ते पेपरारूय तेणी सांगलेलें की हे खंय तरी हेजेर तोडगो काडटलो म्हणून आतां आमी तेजेर डिस्कशन करून ते आमकां सांगलां ते कशें दिवपाचें न्ही. आपलो उतार म्हणून सांगलें आपल्याचेर विश्वास दवरा म्हणून. सेकंड सांगलें आमी रेटीचे रेट तुमकां जाय तशी रेट जातली म्हणून तुमच्या वांगडा बसून आमी ती रेट थारायतली म्हणून रेट इक्वल जातली म्हणून आमकां. रेट जाय तुमकां तशी म्हणजे कसली रेट कशी जातली टॅक्सीची रेट कितली ती जातली आमी पॉयंट टू पॉयंट कितें आहा तें पळय गव्हर्मेंट नोटिफायड रेट जातली वा तुमकां जाय ती आनी ती रेट आमकां जाय पळय तशी आमी बसून थरयतले. ओके पूण ॲप तेणी जायोच म्हटलो. पूण आमी ॲपाक आजुनूय सांगता ॲपाक आमचो आजुनूय ओपोज आमी ॲपाचेर येवपाक ना. आमी ॲप आमकां कसोच नाका आनी ॲपाचेर आमी येवचें ना. ॲप एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वांचो प्रस्तावित मसुदो स्थगीत दवरपाची गरज आसा. सरकारान टॅक्सी सेवेचे दरपत्रक सगळ्यांक विश्वासान घेवन निश्चित करचे. हेर राज्यांतल्या ॲप एग्रिगेटरांक आमचो विरोध आसा अशें बसके उपरांत आमदार मायकल लोबो हांणी म्हणलें. That particular guideline should go into in abeyance. So those should not be touched. But at the same time, हांवें जे तेजो स्ट्रेस घेतला की सगळो हो सिस्टमान पडपाची गरज आहा. वाणपण जावंक जायना. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल आवर लोकल्स एंड द ट्युरिजम ऑफ द स्टेट. म्हणजे कोस्टल बेल्टाचेर नॉर्थ आनी सावथ हे तेंचे मोदेकातूच हो धंदो उरचो. तेंचे वयर येवन कोण तरी बापूय बसतो न्हू म्हणजे गॉडफादर हो आनी कोण बसतो न्हू तेंच्या हातीनूच उरचो पूण सिस्टम येवचें. हेर राज्यांतल्या एग्रिगेटरांक विरोध आशिल्ल्याचे आमदार जीत आरोलकर हांणी सांगले. टॅक्सी इशू मेन थिंग आसलें टॅक्सीकार भावांचे की ओला उबर येता म्हणून तो एक भंय आसलो. तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्लियरली सांगला ओला उबर आनी भायले एग्रिगेटर कोणूच येयना. फक्त एक सिस्टमान येवपाक जाय. इक्वल रेट जावपाक जाय. ते इक्वल रेट घेवपाक आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची एंटायर मिटींग घेतली रिगार्डींग टॅक्सी इशू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजे नवे BLO नेमपाच्या आदेशाक मुख्य वेंचणूक नोंदणी अधिकाऱ्यान स्थगिती दिली. पणजेंतल्या 28 BLOंची केल्ली बदली बेकायदेशीर आसा असो दावो आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन केल्लो. ह्या 28 BLOंची बदली रद्द करपाचें निवेदन माजी महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन शुक्रारा मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक दिल्लें.
पणजे नवे बियोलो नेमपाच्या आदेशाक मुख्य वेंचणूक नोंदणी अधिकाऱ्यान स्थगिती दिली. पणजेंतल्या 28 बिएलओंची केल्ली बदली बेकायदेशीर आसा असो दावो आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन केल्लो. ह्या 28 बिएलओंची बदली रद्द करपाचें निवेदन माजी महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन शुक्रारा मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक दिल्ले. 40 मतदारसंघातले फक्त पणजेच्या 30 मदल्या 28 बिएलओंची अकस्मात बदली केल्ली. येवपी महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर वोट बँक तयार करपाच्या हेतान ह्या 28 बिएलओंक बदलला असो दावो फाटीं उत्पल पर्रीकारान केल्लो. नव्या बिएलओ नेमपाच्या आदेशाक स्थगिती दिल्ल्यान पणजे आतां आदलेच बिएलओ वेंचणूक नोंदणी सुदारपाचें काम करतले. This morning, I had approached the Chief Election Officer at Altino and presented to him a memorandum stating that I am a 7-time sitting corporator and ex-mayor of the Corporation City of Panaji with vast experience in CCP election and assembly elections. It has come to light that 28 out of 30 BLOs, block level officers, have been transferred without giving any reason. This act is unprecedented and unheard of. I have written to CEO today, 13/6/2025. I have called upon the CEO to cancel, resign and withdraw the said order. हांवें प्रेस घेतिल्ली ह्या विशया खातीर, कित्याक ती ब्लेटंट जे 28 अपॉयंट केल्ले पळय ते खंय तरी हांगाचो रिप्रेझेंटेटीव ताणें इंटरफियरून केल्या भशेनूच इट वॉज ऑब्वियस. सो ताजे प्रेस घेतिल्ली आनी मागीर हांवें इन्क्वायरी केली इलेक्शन कमिशना कडेन. तेन्ना तांणी सांगलें की दे हॅव ऑलरेडी रिटर्न टू द कलेक्टर आनी म्हाका दिसता ताचे खातीर आतां एक्शन जाल्या. सो इट्स अ गूड थिंग की खंय तरी ट्रस्ट परत येतलो सगळ्या लोकांक. इट्स नॉट जस्ट मी, पण इलेक्ट्रल प्रोसेसाचेर लोकांचो ट्रस्ट आसूंक जाय. इज द बेसीक टेनट ऑफ डेमोक्रेसी. सो तो परत येता इज अ गूड थिंग. पण मंत्री इन्फ्लुयन्स करून अश्यो ऑर्डरी काडूं शकता, तो मंत्री आसूच शकता काय कॅबिनेटान, इज अ क्वेश्चन. असलो मनीस आसूं शकता हू वील ब्लेटंटली वॉयलेट. मागीर प्रेसान दुसरे दिसा कोण तरी नवो BLO जो अपॉयंट केल्लो तो केक खावयता, कितें फोटोज घातिल्ले, खंय तरी आधार कार्डां मेळिल्ली बस स्टॉपाच्या भायर डिस्कार्ड केल्ली. सो दीस इज अ सिरियस मॅटर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. जांबोटी बेळगांव रस्तो पुलाच्या कामाक लागून बंद दवरला. पर्यायी व्यवस्था म्हणून बैलूरच्यान येरादारी वळयल्या, मात बैलूरच्या रस्त्याची चाळण जाल्या. ताका लागून बैलूरच्या रस्त्याची दुरुस्ती करपाची मागणी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्या कडेन करची अशी मागणी बैलूरच्या थळाव्यांनी केल्या. जांबोटी बेळगांव महामार्गाचेर मलप्रभा नदीचेर जो पूल आसा तेजें काम सुरू असले कारणान हांगा जी वाहतूक आसा ती वाहतुकीन खंय तरी अडथळे येतात. म्हणजे जी वाहतूक आसा ती मदींच बंद करतात, मदींच चालू करतात. मेन म्हटल्यार हे जे पुलाचें काम आशिल्लें तें काम मे म्हयन्याचे एंड म्हटल्यार हें काम सगळें जें आसा तें सोंपतलें अशें तेणें आश्वासन दिल्लें. पूण खंय तरी एक अवकाळी पावसाक लागून हो जो पूल आसा त्या पुलाचें काम जावपाक पावलें ना. म्हणून पुलाच्या सायडीच्यान तेणी न्हंयच्यान माती घालून असो सेपरेट असो गाडयांक वचपाक रस्तो केल्लो. पूण ते माती घातलेलो जो रस्तो आसा तो खंय तरी आतां पावस लागलेले कारणान ती माती सगळी व्हांवून वचोंक शकता आनी ते रस्तो धोकादायक जावंक शकता. म्हणून थंय तोवूय बीन आतां बंद करतले. जाल्यार हो जो पूल आसा तो पूल सोडून एक 15 किलोमिटराचेर एक सेपरेट रस्तो आसा. तो रस्तो समज ह्या मार्गाक लायतले जाल्यार 15 किलोमिटर एक्स्ट्रा ट्रॅव्हल करून बेळगांव वचपाक रस्तो मेळटा. पूण थंयचे जे थळावे आसात ते थळावे म्हणटात बैलूर म्हणून थंयच एक 2 किलोमिटराचेर एक गांव आसा. त्या गांवच्यान खंय तरी तात्पुरतो रस्तो समज सरकाराक जाय जाल्यार सरकार करूंक शकता. आनी थंयच्या थळाव्यांची अशी एक मागणी आसा की गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्या कडेन खंय तरी उलोवन करून बैलूर गांव जो आसा त्या बैलूर गांवांच्यान हो जो एक तात्पुरती ह्या पावसाळ्या खातीर एक तात्पुरती रस्तो काडचो, जेणे करून 15 किलोमिटर जे एक्स्ट्रा गोंयच्यान बेळगांव वचपा खातीर जे वाट जाताली ती एक 2 किलोमिटर एक्स्ट्रा करून ती वाट जातली. सो अशी थंयची थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नायकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. फुडल्या 15 दिसां भितर रोरो फेरीची सेवा सुरू जातली अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. रोरो फेरयेत प्रवास करतना गांवांतल्या लोकांकडल्यान पयशे घेवचे नात, फकत भायल्या लोकांकडल्यान पयशे घेतले अशें तांणी सांगलें. दोनूय रोरो फेरयो चालू केले उपरांत पोरण्यो 6 फेरयो बंद करतले अशें मंत्र्यान सांगलें.
Roro ferries, I cannot give you an exact date, but definitely within 15 days. त्या 15 Roro दिसांनी ferries रेडी आसात आनी जस्ट हें पळयतात की ताजे डिसिप्लीन वे कशें जातलें तेजो बाकीचे ताजे ट्रायल्स बी घेवन जाले जे तेजे कॅप्टन्स बी आसता पळय न्ही तांकां एक कितल्या वरांची ट्रेनिंग जाय पडटा. ऑल दॅट हॅज बीन डन. सो यू आर सॅटिस्फायड विथ एवरीथींग थिंगा बिकॉज तांकां Yes, आतां रांप जावं गोंया जावं आनी पयशांचें कितें लोकल्सांक कितें आसतलें ट्युरिस्टांक So जनरल that file we will discuss with chief पूण कितें minister. चिंतलां तुमी बाबा आमी, कितलें आसतलें तें चिंतलां तातूंत भितर एक आमचे जे लोकल्स आसात तांकां पॅसेंजर्स आसा तांकां तिकीट कांय नासतली. आमी पळयतात की टू व्हिलराचेर एक मायनर तांकां लावपाक जाय कितें तरी करपाक जाय डिसिप्लीन करपाक जाय बिकॉज रायट नाव the department is spending around 76 crores on execution of this Roro ferry. Okay. And we earn only 52 lakhs, not even 0.5% that we recover. 1% पासून आमी रिकवर करनात आनी आमची खंयचेय नवी फेरी घेवपा जाय कितें घेवपा जाय तेन्ना फायनान्स म्हणटा की this is not a revenue generation जायना. So we want to show that little bit of revenue generation we are going to do because Roro ferries are to be placed in other routes also. तिवचले वेदांता मायनिंग कंपनीच्या वाठारांत स्टीलच्यो प्लेटी चोरपी दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी मंजूर जाल्या. हे चोरये प्रकरणात दिवचल पुलिशेन 2 दुबावित आरोपी तरणाट्यांक अटक केल्या. दिवचलच्या पिळगांव वाठारात आशिल्ल्या वेदांता मायनिंग कंपनीच्या गेटी कडेन ही चोरी जाल्ली. बिरेस्तारा राती उसरा स्कुटरी वयल्यान आयिल्ल्या 2 दुबावीत तरणाट्यांनी वेदांताच्या गेटी कडल्या गटाराचेर बसयिल्ल्यो 2 स्टीलच्यो प्लेटी चोरून थंयसरल्यान खुज्ज्यो काडिल्ल्यो. हे विशीं कंपनीच्या सेक्युरिटी गार्डान दिवचल पुलिशेन कागाळ केल्ली. दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेत तपास काम हातांत घेतिल्लें. दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर परब मातोडकर हांच्या नेतृत्वा खाला पुलीस टिमीन तपास काम करतना 2 दुबावीत तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयलें. मूळ महाराष्ट्रांतले अनिल जाधव आनी सुभाष माने ह्या साखळे रावपी 2 दुबावीत तरणाट्यांक पुलिशेन धरून तांणी चोरिल्ल्यो प्लेटी तशेंच चोरये वेळार वापरिल्ली स्कूटर जप्त केली. ह्या 2 दुबावीत आरोपींक सध्या अटक केल्ली आसा. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. तुयेच्या अँटीबायोटीक कंपनीच्या कामगारांक फाटल्या 2 ते 2.5 म्हयन्यां सावन पगार मेळुना. देखून अँटीबायोटीक कंपनीच्या कामगारांनी आमदार जी तारुलकारा सयत मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. उपरांत ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलें. तुयेच्या अँटीबायोटीक कंपनीच्या कामगारांक फाटल्या 2 ते 2.5 म्हयन्यां सावन पगार मेळूंक ना. 10 वर्सां काम करूनय तांकां बढती मेळूंक ना. पगार वेळार दिवचा आनी बढती मेळची अश्यो मागण्यो घेवन 120 कामगारांनी कांय म्हयने पयलीं आंदोलन केल्लें. उपरांत अँटीबायोटीक कंपनीच्या संचालकान सगळ्यो मागण्यो पुराय करतले म्हूण आश्वासन दिल्लें खरें. मात मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान ह्या कंपनीच्या कामगारांनी आमदार जीत आरोलकर हाची भेट घेतली. हो प्रस्न मुख्यमंत्र्या मुखार मांडटले अशें आश्वासन आमदार आरोलकर हांणी दिल्लें. देखून शुक्रारा आमदार जीत आरोलकर आनी तुयेच्या अँटीबायोटीक कंपनीच्या कामगारांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली. हे विशीं अँटीबायोटीक कंपनीच्या वेवस्थापना कडेन उलोवप करून बेगोबेग प्रस्नाचो सुटावो करतले. सरकारा कडल्यान अँटीबायोटीक कंपनीक चडांत चड टेंडर दिवपाचो यत्न करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. 2.5 वर्सां जालीं, 2.5 म्हयने जाले. 2.5 वर्सां सॅलरी टायमार मेळना.
म्हणजे रेग्युलर सॅलरी आमची आताची 7 तारखे पयलीं आसता ती आमकां मेळना, केन्ना ती 30 तारखेक दितात, केन्ना दुसऱ्या म्हयन्याक दितात, अशें रेग्युलर चालू आसा. ताका लागून आमी आयज सीएमाक मेळपाक गेल्ले, तेजीत सरान आमकां हांगा हाडलेलें सीएमाक मेळटा. ओके. आतां आमकां सीएमान एश्युरन्स दिला की आमचो जे काय प्रॉब्लेम आहा ते आपूण सॉर्ट आवट करता, मॅनेजमेंटाक आपण हाडटा आनी आमचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट आवट. एचएलएलान घेतले न्हू ते तेंच्यांनी रिन्यू करूंक ना. एचएलएलान ही कंपनी घेतली आयज 11 वर्सां जालीं. तेंच्यांनी हे ऑर्डर्स काय आसले न्हू, भायले सुद्दां ऑर्डर आसले आमचे तेलंगणा, कर्नाटका, AP गव्हर्मेंट, ते तेंच्यांनी रिन्यू करूंक ना. आनी आपूण आतां स्वता ते कंपनीत हें करिना, जास्त इनवॉल्व जायना. ते कितें म्हणटा, तुमी JPL कंपनी ही आमची सबसिडियरी कंपनी, पूण अशें एचएलएल म्हणटा तुमी हांगा कमया आनी तुमी तुमचो सॅलरी हें करा. सॅलरी जायना त्या कारणान PF मेळना. LIC प्रॉब्लेम आहा, LIC आमकां हप्ते आमचे LICचे वचना आनी आमी लोन बी आहा, सॅलरी टायमार ना मेळ्ळ्या कारणान आमकां थंय पेनल्टी बसता बँकांनी बी. अशे प्रॉब्लेम आमचे आहात. आतां आमी ताका लागून जीत सरा कडेन गेल्ले, जीत सरान आमकां सीएमाची अपॉयंटमेंट घेवन दिली आनी आमकां जीत सर डायरेक्ट आपण घेवन येयलो. तेणी आमचें ते एक काम केलें. दुसरें आमकां CM सरान सांगलें की आतां जे गोवा गव्हर्मेंटाचे मेडिसिनाचे ऑर्डरी आहा ते तुमकां दिता अशें आमकां एश्युरन्स दिला. गोवा एंटीबायोटिक्स पयलीं म्हटल्यार आमची EDC थ्रू चलताली आनी सगळे सप्लाय जो आहा जो GMCक जावन नाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाक सगळो सप्लाय करताले पयलीं. आनी येणारे कारणान ऑर्डर्स कमी जाल्या कारणान तांकां फायनान्शियल प्रॉब्लम्स जाले आनी मागीर गोवा गव्हर्मेंटान कितें केलें ते प्रायवेट सेक्टराक शेअर्स विकले आनी ते प्रमाणे ते आनी 15% आपले कडेन जाले. EDCन 15% आपले कडेन दवरले आनी ते करता आसतना खंय तरी आमचे जे थंयसरले स्थानीक जे जॉबाक आसले थंयसर तांकां सॅलरीक डिफिकल्टीज जावंक लागली. आनी मॅनेजमेंटा कडेन हांव पर्सनली उलयलो 1-2 तेंचो इशू आसलो की ऑर्डर्स मेळना आनी ताका लागून सॅलरी घालपाक डिफिकल्टी जाता. ताका लागून आयज ते सगळे जे वर्कर्स जाल्ले ते आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळपाक येयले आनी ते तेंच्यांनी आपले ग्रिवियन्सीस इशूज कितें आहा ते फुड्यान मांडले. आनी ते टायमार आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युअर केलें तांकां की इमिजिएटली तुमचे जे ऑर्डर्स आहात जे हेल्थ डिपार्टमेंट दितले ते बेगिनात बेगीन आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून ते बेगिनात बेगीन सुरवातूय करतले. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. नुस्तें घेवन आयिल्ल्या गाडया कडल्यान STPDA मार्केटात सोपो कर घेवप सक्तीचें आसाच. मात गाडयेंतल्यान नुस्तें अनलोड केले उपरांत जेन्ना रस्त्याचे कुशीक गाडी पार्क करतात तेन्ना नगरपालिकेचे कामगार सोपो कर घेतात. देखून फक्त गाडी पार्क करपा खातीर दुपेटीन कर फारीक करचो पडटा अशी ह्या नुस्तेकारांची कागाळ आसा. देखून नगरपालिकेन कर घेवपाचो बंद करचो अशी मागणी घेवन शुक्रारा नुस्तेकारांनी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराची भेट घेतली. एक अपॉइंटमेंट गेला रिगार्डिंग आमचे SPDA जे मार्केट इशू आहा भायल्यान जो टेंडर घेतला म्युनिसिपालिटीन तेजेर इशू आसलो कित्याक तिंगा विदाउट रिसीट सोपो कलेक्शन म्हूण कलेक्शन जातालें पूण सोपो विच वॉज टोटली इलिगल टू कलेक्ट. ताका लागून आमी त्या इशूआ लागून आमी एकाय मेळ्ळे चेअरपर्सनाक मेळ्ळे दामोदरी तशेंच आमचो CO. सो हो आमी तो सोपो जे टेंडर दिला सो ही वील कॉल COन ताका आपयत म्हणला आनी टर्म्स एंड कंडिशन पळयता म्हणला. पूण आमचे कडेन ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडिशन आमचे कडेन कॉपी आहा एंड दे कांट कलेक्ट इट, दे आर कलेक्टिंग इट इलिगली. सो आमी सांगपाक आमचे COकूय कळयला तशेंच चेअरपर्सन जे ते सांगता तशें ना ते यू कॅन चेंज इन तो सांगता जाय ते भाशेन तो सोपो म्हणटा ते इट इज ऑल ओवर गोवा सेम थिंग. सोपो म्हणटा ते दुसरे भाशेन सोपो आसता. जे हांव तेंचे ज्युरिडिक्शनाक बिजनस करता जाल्यार दे हॅव अ रायट टू कलेक्ट सोपो आनी हांव जेन्ना घेवपाक वयता नुस्त्याक यू कांट चार्ज मी. कितें जालां 2 म्हयने आमकां रेस्ट आहा, आमच्यो बोटी भायर वचना, आमचे नुस्त्याक ते मार्केटान पावना. पूण आयज आमी चीफ ऑफिसरा कडेन अपॉइंटमेंट घेयलो बाब मेल्विना कडेन. तेन्ना आमी सिवीकूय मेवले, तेकाय मेवले, तेकाय मेळून आमचे प्रॉब्लेम आमी सांगले. आतां प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आहा, आमी जेन्ना व्हेकल घेवन वयता नुस्त्याक घेवन वयता आमी पयशे फारीक करता, हांवले पयशे फारीक करता ते आमचे कडेन इतले जायना. आमी थोडेशे नुस्तें व्हरता आनी थोडेशे नुस्तें आयले म्हणटकच कितें जाता एक फावट ते नुस्त्याक टेम्पोन आहा ते नुस्तें होपना म्हणटकच एअरपोर्ट जाले.
सेकंड दुसरें वर लागलें काय ना अनदर 300 हें जायना. जेन्ना हें भितर नुस्तें एकूण जर भायर येयलें म्हणटकूच भायल्यान जाय जाल्यार या आनी सोंपो म्हणजे अशें कशें जाता. एकूच गाडी 2 सोंपे कशें करून जाता. जेन्ना सोंपो म्हणजे कितें आहा, जेन्ना कोण बिझनेस कोत्ता त्या बिझनेसाचेर तो सोंपो कलेक्ट करता तेचेर आमकां प्रॉब्लेम ना. पूण आमकां अशेंय कळना जे मोटरसायकल जे कोण घेवन येता नुस्तें घेवन पळय येता तेजेर देखून सोंपो कलेक्ट करून ताकडे 50 रुपया 100 रुपया घेता. हे कितें लोकल आमचे गोंयकार फिशरमॅन आसा पळय जॉब फिलीप आनी सावय आमी घेवन आयिल्लो. आमचे एक ग्रीवन्सीस आसा रिगार्डींग सोंपो कलेक्टर आमचे करता पळय ग्रीवन्सात ते कितें म्हणटा जे फिशर नुस्तें घेवन येता पळय गाडयो ते गाडी नुस्तें भरून ते बॉक्स घेवन येता आनी पिडयेच्या मार्केटा भितर वता. पिडये मार्केटा भितर वता आनी थंय भितर नुस्तें ते भितर विकतात आनी मागीर तांकां ते नुस्तें ते बॉक्सां आसता ती बॉक्स ती मागीर कोण नुस्तें घेवन येता ते बॉक्सान तांकां 2-4 वरां ती रावचें पडटा. बॉक्स ती एमटी परती मेळ्ळा पळय कळ्ळें न्ही मेळ्ळा बरें रावचें पडटा. ती गाडी हाडून भायर पडटा म्हणटा भायर एमटी भायर पार्किंगान म्हणटा तो आमचो सोंपो चार्ज करता. सो आमी सीओक म्हणून आता कितें क्रायटेरिया आसता पळय आनी जस्ट व्हेरीफायड. सो आमचे टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसता हें पळोवन लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी